जय पुनर्जीवन ख्रिस्ताचे जय हालेलुया सर्वेस्पराचे जैतेवंता सम्याचे जय नाकासोचे फोंडा लागी आसा सोमी आमचे संगी राखता आमकां वायटा विघ्नांतली आपल्या कुडी रक्ता वरवीं हालेलुया सर्वेस्पराचे पुनर्जीवन ख्रिस्ताचे जय हालेलुया सर्वेस्पराचे जैतेवंत सम्याचे जय. एक घडीभर आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता. सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक आयच्या दिसाच्या ह्या भक्तीपणाक जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. आज हे मिसाचें बलिदान भेटो देवाच्या उतराचो संदेश आमकां दिवंक आराधन चलोवन व्हरून आमकांय मागोवंक उमो करूंक आमचे संगी आसात. मनादी बाप सिरील लोबो गवांते सुरवेर बलतांगडे पिरगजेचे प्रस्तुत नित्यादार नगर पिरगजेन तांची वस्तीकरण आसात. गुलबर्गा दिएसीजेक एक याजक जावन तांकां याजकी दिक्षा लाभली. आतां प्रस्तुत उडपी दिएसीजेंत तांचो वावर करनासात. अपूर्बायचो वावर ते करनासात. एक रेतीरेचो याजक मागण्याचो याजक जायते ताचे म्हणल्यार फॉलोवर्स आसात यूट्यूबाचेर आनी जायते बरे संदेश शिकोवन तो आमकां दिता आसा. हांगासर फाटल्या दिसांनी हांगासर नायट विजिलाक येवन पाद्रपण आमकां कुमो केल्ली आसा आनी आज परत हांगासर आसात. आयच्या दिसाचे भक्तीपण चलोवन व्हरूंक आमचे खातीर मागतले आनी आमकांय मागोवंक ते कुमो करतले. त्या देखून तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन मनादी बाब सिरील लोबो तांकां हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. जोरान ताळयो दिवन पाद्राबागेक आमी स्वागत करया. आयच्या दिसा मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या परी आसात. अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयता. गिलबर्ट आनी कुटाम सुरतगल, फ्रांसीस आनी तेरेजा पायस, 40 आनी 26 लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी बचपे, ॲशली डेसा जल्मा दिसा संदर्भी सुरतगल, डॉन कुटिनो जूद वाडो, मार्सेल तावरो किरेम लॅनिस क्रास्ता सुरतगल, राकेश पिंटो किन्निगोळी, पास्कल डिसोजा किन्निगोळी, रुडाल्फ डिसोजा निड्डोडी, लॅन्सी डिसोजा बोळकुंजे, प्रिया पुटाडो निड्डोडी, आयरिन डिसोजा कटील, मार्सेलिन वास मेर्ला बदाव, हिल्डा डिसोजा किन्निगोळी, गिलबर्ट हिल्डा पिंटो कुप्पे बदाव. प्रत्येक तेसांपासून मीस भेटयता. प्रवीण जेनेव्यू फर्नांडीस मिलाग्रेस, जोस्मिन मस्करने शिरवा, शायनी डिसोजा कटील, कॅल्विन पिंटो कारकाळ. कुटुंबान देवदीन जाल्ल्या आत्म्या पासून मीस भेटयता. मागदलन डिसोजा सुरतगल. देवदीन फादर फेलिक्स मस्करनेसाच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता. क्लोटिना मोंतेरो केल्मबेट. देवदीन हेलेन आनी डेनिस पिंटोच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता. फेल्सी डिसोजा हॉस्पेट. देवदीन प्रणिला रेंजरच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता. विना रोड्रिगस मुडबिद्रे. ह्या सर्व ते सवां खातीर ह्या बलिदाना वेळी मागता आसतना आमच्याय ते सवां खातीर आमी मागया. मोगाचें न्हू, आज आमी प्रत्येक जावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा आराधना वेळा देवदीन जाल्ल्या आमच्या पापा साहेबा खातीर, पापा फ्रांसीसाच्या आत्म्या खातीर आमी मागता. पवीस सभेक 12 वर्सांचे मुखेलपण दिल्लो पापा जावन आसा. एक अपूर्बायचो व्यक्ती, देवस्पणान बरलोलो, मनशापणान बरलोलो, हर एका लोकांक सांगाता वावर केल्लो. प्रत्येक जावन सकड धर्माच्या लोकांक सांगत हाडूंक जायते प्रयत्न केल्ले. ह्या संवसारांत शांती समाधानाचो संदेश तवळ तवळ प्रगट केल्लो. झुजां रावा जाय, शांती समाधान वस्ती करी जाय म्हणलें आशिल्लो पापा आमचे मदें ना, निर्जीव जाला. तसो आज आमी उडास करतना ताज्या आत्म्याक शांती आमी मागया. ताज्या बऱ्या कामाक आनी दिल्ल्या बऱ्या सेवेक तसो सोमी जेजू क्रिस्त सर्गीच्या राजान ताका सासणीक मुकुट लाभोवन दी आनी आमचे खातीर आनी पवीस सभे खातीर पापा मागोवन धाडून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. तरी बलिदान भेटोवंक आयती जावया, उबे रावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमचे पसोत मरून पुनर्जीवन जाला त्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कृपा आनी शांती
तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आयच्या सुवार्थेंत मगदलाची मरी दीस उजवाडच्या आदींच जेजूच्या फोंडा लागीं आसली. ती रोडोन मेल्ल्या जेजूक सोदताली, जेजूची निर्जीव कूड सोदताली. आपणाक जेजू मेला म्हूण सगळे वरविंगड गेल्यार म्हाका मेल्लो जेजू जाल्यार इवडना, म्हाका तो जाय म्हणल्या बगनांनी ती जेजूक सोदताली. असो अर्थ द पॅशनेट सर्च फॉर जीजस. तशें सोदून आसलेल्या मगदलाच्या मरयेक जेजू दर्शन दिता आनी तिचें नांव काना पळयता. तर मोगाचेनो, आज जेजूक आमी हे परी कांय सोदतावंगी. ती म्हणटा ताका खंय दवरलां सांगा, हांव ताका व्हरून येता. निर्जीव कूड आपूण व्हरून येता म्हणली ती एक आशा तिचे थंय. देखून जेजू नासतना एक घडी तिका रावंक जावना. आयच्या दिसा हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना ही कृपा आमी मागया. हर एक कडेन हर एक सुवातेर जेजूक सोदचें आनी जेजू सांगाता रावचें. जायतीं तेसावां आमी आयकलीं, तशें आमचीं तेसावां देवाक भेटोवया. आमची पातकां आमी वळखून घेवन सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
सर्गींच्या मोगाळ बापा, हे पास्क परबेंत आमचे अस्कत कायेक तुवें आमकां घटायेचें वखद दिलाय आनी आत्मीक बांदपासांतली आमकां सुटोवन तुजी खुशाल बरी स्वतंत्र भुरगीं केल्याय. तर आमकां तुज्या सर्गींच्या देण्यांनी अधीक भर आनी जो संतोश संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तोच सर्गार संपूर्णयेन बगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रून जुदेवा लागीं म्हळें, तुमी कुडसार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त म्हण नेमला म्हण इस्रायलाचें सगळें घराणें दुबावेण जाणा जावं. हीं उतरां आयकतच तांची काळजां लासलेलें बरी तांकां भोगलें आनी पेद्रू लागीं आनी हेरां धर्मदूतां लागीं तांणी अशें विचारलें, भावानो, तर आमी कितें करी जाय? तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली, पाताक रडा आनी जिणी बदला आनी तुमचे मदलो हरी एकलो आपल्या पातकाचे बगसाणे जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान घेवं दी. तवळ पवित्र आत्म्याचें देणें तुमकां मेळटलें, कित्याक तुमकांच म्हण ही बसावणी केल्या. तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसात त्या समेस्तांक म्हण ती केल्या. जांकां सर्वेश्वरान आमच्या देवान आपोवणें दिलां तांकां हर एकल्याक म्हण ती केल्या. ह्या आनी हेर सबार उतरांनी पेद्रून तांची मनां वय करूंक पळयलें आनी हे नश्टे संतती तावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत ताचें उतर मानून घेतलेल्यांक पवित्र स्नान दिलें. सुमार 3000 जाणां त्या दिसा तांच्या मेळांत दाखल जालीं. देवाचें उतर हें. देवाचें वडकार. पृथ्वी सगळी सर्वेस पोराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेश्वराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. सर्वेस्पराचे उतर खरेंच बरे. सगळी ताजी कर्तुवां विश्वासी पोणाची. न्यायनितीचो सर्वेस्पर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. पृथ्वी सगळी सर्वेश्वराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्त आसलेल्यांचेर आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवस्तल्यांचे जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुखळ्यांच्या काळार तांचो जीव वाटयता. पृथ्वी सगळी सर्वेश्वराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेश्वराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. दिसवायचो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी भोग्या. हालेलुया हालेलुया
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो जुवांव परमने जेजू क्रिस्तची शुभवर्ता महिमा तुकाय सम्या हेने मरी फोंडा भायर रावन रडताली रडत तिने भागवून फोंडा भितर तीर्ण पळयतना धवे नेसलेले दोग देवदूत तिने देखले जेजूची कूड दवरले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांया लागीं ते बसून आसले बाये तूं कित्याक रडताय म्हणाले ते तिका कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोमयाक तांणी कान व्हेला ताका तांणी खंय दवरला म्हूण हांव नेना जाप दिली तिणें इतलें म्हणून ती पाटी गुंतना जेजू थंय उबो आसलेलो तिका दिसलो पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना बाये तूं कित्याक रडताय कोणाक सोदताय म्हणून जेजून तिका विचारलें तो तोट असो माली म्हूण लेखून ती ताचे लागीं म्हणाली सायबा तुवें ताका कान वेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग हांव ताका व्हरून वेता तितल्यार जेजू तिका मरये म्हणालो रब्बोनी म्हणाली ती ताची शिकवण जुदेवांच्या भाशेन तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हूण अर्थ जेजू तिका सांगा लागलो म्हाका तूं धन राव नाका हांव येदोळ बापा सरशी सोडून वचोंक ना पूण तूं म्हज्या भावा सरशी वचून म्हज्या बापा सरशी आनी तुमच्या बापा सरशी म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवा सरशी हांव सोडून वेता म्हणून सांग मगदलाचे मरयेन वचून आपणे सोमयाक देखलो आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता मोगाळ भावन आनी भयणीनो ह्या दिसांनी आमकां सगळ्यांनी एक बॅनर दिसता बॅनर म्हळ्यार एका फिल्माचें नांव आसा तें कितें फोंडाचो मिस्तेर आयच्या वांजेलांत असोलोच ते एक मिस्तेर आमी वाचलो आनी आयकलो मोगोच्यो न्हू शिरूर म्हणल्या गांवांत थोड्या म्हयन्या पयलें पावस आयलो आनी गुडो कोसळ्ळो आनी तो सगळो गुडो थोड्या आंगडीचेर थोड्या मनशांचेर थोड्या लॉरयेचेर पडलो आनी लॉरी खंय गेली म्हणून ना साबार म्हयने आमकां ती दिसोना लॉरये भितर एक ड्रायव्हर आशिल्लो केरळाचो तो मेला म्हणली खात्री आहा पूण ताचें मोडेंय मेळोंक ना ताच्या कुटुंबाच्यांक तो मेला म्हणलें एक दूख ताचे वयर ताचें मोरनी आमकां मेळोना म्हणून आनी एक दूख पयल्या दुखीचे की दुसरी दूख कठिणायेची मगदलाचे मरयेक जेजू मेला म्हणली भिरांत दूख आसा पूण आतां सेकंड ताचे मोर निर्जीव कुडी ना कोणी सोर नेल्या ही आनी एक दूख दुखा वयर दूख देखून ती रडताली मगोच्यो न्हू म्हाका कळीत ना वा तुमी खंय मनी वाचलांगी म्हाका कळीत ना बायबलांत शीस रडले जेजू कुर्सार मरतना वा ताका मातयेक लायतना बरोवं ना पूण रडले जावयेत पूण मगदलाची मरी रोडोवन सोदताली म्हूण बायबलांत बरयलां शीत सोदताले गी ना म्हाका कळीत ना शिसांक कांय भोगलें गी ना गी म्हाका कळीत ना पूण एका स्त्रियेक एक आवयचें काळीज आसल्याक तें तिका भोगलें देखून मगदलाचे मरयेचें नांव पवित्र पुस्तकांत थॉमासाचे की चड जाकोबाचे की चड बार्तोलोमेचे की चड बरयलां 13 टायम्स कित्याक तर आतां मगदलाचे मरयेची जिवितांत आमी कितें शिकया पयलें देव आमचें आदलें जिवीत उडास दवरिना हांव एका बोर्डिंगांत आसलो थंय एक मलगोडो वार्डन आसलो ಒಂದನೇ ತನ 10ನೇ मुसरी भुरगे आसले एका भुरग्यान नाल्कनेंत एक पेर सोरल्लें रुखातावन पेर तो वार्डन नाल्कनेंत म्हणटालो हाळे ताणें पेर सोरलां 5ನೇಂದ हाळे पेर सोरचो आयलो ताका पळयतना 6ನೇಂತಿ म्हणटा
आनी ताणें त्या वर्सा फेर सोरिल्लें जागृत ताणें सोरिल्लें एका फेरा खातीर तो 10th म्हणसरी तो मलगडो वार्डन ताचो उडास काडटा ताका पत्ते नजो त्या दीस ताणें फेर सोरिल्लें. आमी मनशाची आदलें जिवीत उडास दवरता. देव तसो न्ही. मगदलेच्या मरयेंत थंय 7 देंवसार आसले. 7 कार्डिनल सिन्स सगळीं पथकां तिची थंय आसलीं आनी संवसाराक कळीत आसलें तिणें खंयचीं पथकां केल्यात म्हणून. देखून तिका कोण एकलो फाटलाव करूंक येनातलो. तिणें जावन कोणाचोय फाटलाव करूंक जायनातलें. देखून मगाच्यो न्हू तिची पथकां सगळ्यांक उडास हारल्यार जेजू तिचे पथकांचो उडास दवरिना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. इजाया प्रवादी चॅप्टर 43 वर्स 25 म्हणटा मजेस्तकी सगळे तुजे अपराध पुसून काडटा तो हांव आनी मुखार हांव तुज्या पथकांचो उडास धरिसो ना. मजेस्तकी सगळे तुजे अपराध पुसून काडटा. आदी इगर्जेन ते बोर्ड आसतले तांचो श्लोक बरयताले. मिर्याम सदां सकाळीं पुसतालो आनी नवो श्लोक बरयतालो. ताचे कडेन ती सारल्यार तुवें काल कितें श्लोक बरयलोय ताका उडास ना. तो म्हणटलो हांवें पुसलां हांवें पुसलां. देव आमचें आदलें खंयचेंय कोटेपण जें भोगसलां तें उडास दवरिना मोगाचें न्हू. तो म्हणटा हांवें पुसून काडलां. देवाचें उतर इजाया 44 वर्स 22 म्हणटा हांवें तुजीं पथकां मोडा बरी आनी दुरे बरी पासुडल्यान म्हजी शिपाटिये. काल राती कितलीं मोडां आहलीं ती खंय गेलीं आमकां कळीत ना. आज सकाळीं दुवरी पडली वय ती खंय गेली. देव म्हणटा हांवें तुजे अपराध मोडा बरी आनी दुरे बरी भिजुडल्यात. तूं ये हांवें पयस केल्यात म्हज्या दोळ्यां भायर ते जाल्यात. देखून देव कोण मनी म्हजें पातक बक्सलांगी नांगी म्हणले कुमसारान सांगूनी जायते जाणांक ते भितर कांतवनी आसता. मगदलेच्या मरयेचें जिवीत पळय जाय आनी हांवें विसरत जाय. देवान बक्षिलां आनी विसरलां. थोड्यांनी सांगिल्लेंत पातक परते परते कुमसारान सांगचें आसा सोडा. डोंट डावट द मर्सी ऑफ गॉड. डोंट डावट द मर्सी ऑफ गॉड. देखून म्हाका अशें न्हू मगदलेच्या मरयेचें आदलें जिवीत जेजून उडास दवरूं ना. त्या पत्की स्त्रियेक वा प्रद्वारा जाल्ल्या स्त्रियेक जेजून एक उतर सांगलें. तें उतर खंयचें म्हळ्यार स्त्री हांवें तुका गुन्यांव करिना वच आनी मुखार पताक करिनाका. आनी मुखार म्हाका तुजें मुखलें जिवीत जाय फाटलें जिवीत नाका. हालेलुया हालेलुया. देखून मोगाळ भावन आनी भयणो जेन्ना तिणें सैतानाक पाट केलें तिणें बिलकुल प्रत्येक ताका ती जिवितान एंट्रीच दिवना. म्हज्या जिवितान देव हें आशेता. वन्स एक फावटी हांवें म्हज्या कोटेपणाक हांवें पाट केला आनी मुखार एक इंसी इडे हांव सैतानाक दिवचें ना. दॅट वॉज द लायफ ऑफ मेरी मगदलेन. दुसरें मगदलेनाक जेन्ना तिणें सैतानाक सोडला जेजूच जालें सर्वस्व. जेजूच जालो सर्वस्व. 3 वर्सां जेजूचो फाटलाव तिणें केलो. जेजूच्या गरजांक ती पावली. ती कांय दुबळी स्त्री न्ही. तिजे लागीं आसलें इल्लें आस्तबदीक आसलें सगळें तिणें जेजूच्या मिसावांक दिलें. तुमकां कळीत आसा शिसांचें नांव पट्टी करतना कोणाचें नांव पयिल्लें आसा बायबलान? कोणाच्या? पेद्रूचें. 100 जाणां स्त्रियो जेजूचो फाटलाव करताल्यो. कोणाचें नांव पयिल्लें आसा? मगदलाच्या मरयेचें. इमॅजीन ती कितली इम्पॉर्टंट म्हणून. एका वेळार समाजाच्या अति खीळ मनशां सांगत आसली जेजूच्या नदरेंत आनी वांजेल बरो त्या वांजेलिस्ताच्या नदरेंत ती फस्ट आयली. फस्ट आयली कित्याक म्हळ्यार तिणें तिच्या जिवितांत जेजूच म्हजो सर्वस्व म्हूण 3 वर्सां तिणें फाटलाव केलो. जेजूच्या कुर्सा वाटेर शिस्त नातल्ले ती मुखार आसली. जेजू कुर्सार उमकडून मरतना ती कुर्सा मुळी आसली. जेजूक मातयेक पायतना वा फोंडांत दवरतना ती फोंडा कडेन आसली. कोणूच एक स्त्री फोंडा कडेन फाटी येवना. मरी माय आयली की कळीत ना पूण मगदलाची मरी आयली.
देखून म्हाका न्हू जेजूक तिच्या जिवितांत तिणें पयलो स्थान दिलो. जेजू नासतना म्हाका जिवंक जायना म्हणलें चिंतप तिका. पळया, जेजू नासतना तिच्या जिवितांत काळोख आशिल्लो. दुसरें, फांत्यार काळोखांत ती आयिल्ली. तुजी आत्म्याची स्थिती काळोखांत बुडली, देखून काळोखांतच जेजूक सोदून आयिल्ली. हें लिसांव तिजेतून आमी शिकया. तिसरें, ए पॅशनेट चर्च फॉर जिजस. जेजू स्नान घेवन मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो, पवित्र आत्मो देंवलो, बापाचो ताळो आयकलो. लूक चॅप्टर 3 वर्स 21. हर एक पोटी जेजू मागणे करतना आकाश उक्तो जालो, पवित्र आत्मो देंवलो, बापाचो ताळो आयकलो. आमगेर हर एक दीस आमी सांजेर तेर्स म्हणटा हांव. हें जाता? केदळा मनी आमच्या घरा आमी तेर्स म्हणटना ह्या भोगनांनी आमी तेर्स म्हणा. आज हांव मागणे करतना आकाश उक्तो जायचे, पवित्र आत्मो देवा जाय, बापाचो ताळो म्हाका आयकचे म्हणल्यार भोगनांनी केदळा मनी आमी तेर्स केला. हांगा बसलेली तुमी एक सवाल विचारता. तुमी इतले वर्सां मीस पेटयला, खंयचे मीस 100% देवाक मानवला? एक सांगा. एनी वन मास 100%? हात वयर घाला पळया. म्हजे मीस 100% ये मीस देवाक मानवला म्हणची. एक क्लीन हात. मगशें न्हू आज तिणें सोदुल्लें 100%. पळया, जेजून ही 3 सवालां विचारलीं पळयत पुस्तकांत. जेजूच्या फाटल्यान जुवांचे शीस येताले. जेजून विचारलें, तुमी कितें सोदतात? येवन पळया. गेसेमनी मळ्यांत जुदासा कडेन तुमी कोणाक सोदतात? आनी थर्ड, आज पुनर्जीवन जालो. जेजू सवाल विचारता, बाये तूं कित्याक रडटाय आनी कोणाक सोदताय? सोदलें तांणी. हेरोदीन जेजूक सोदलें, पूण ताच्या सिंहासनांतल्यान तुका उठोवंक मन नातलें. ही वॉन्टेड टू सी जीजस, बट इट doesn't want to get up from his throne. आमचे मागणे थोडे पडे तशें जाता. म्हज्या सिंहासनांतल्यान म्हाका उठोवंक मन ना, करता मागणे हांव, म्हाका फळ मेळना. हिणें रोडोवन सोदलें, जेजू तिका मेळ्ळो. दॅट इज द थर्ड थिंग. फोर्थ, लोक म्हजे विशीं कितें सांगता म्हणल्यार इम्पॉर्टंट न्ही. मगशें न्हू लोक जायते फाटल्यान उलयता. पोरू निमाण्या ब्रेस्तर दीस पाद्र्यापाचो दीस आचरण केलो. म्हजे लागीं एकली आयली आनी म्हणली, फादर वो ती एकली तुजे विशीं अशें अशें म्हणटाली. स्टॉप स्टॉप इट. तूं म्हाका सांगनाका ती कितें उलयली म्हणून. तूं सांगशी तर. हांव तिचेर रागार जायन. त्या रागानंत हांव हर एक संडे मीस पेटयन. म्हाकाय फायदो ना, तुकाय फायदो ना. तुजें आयकून हांव तिका प्रतिकार घेन. सैतान म्हजे थंय काम करीत. देखून लोक कितें सांगता म्हणून म्हाका सांगनाका. जेजू की लोकांनी जायते सांगलें, कोडी काडल्यो, तो पिवडो जाला, तो देंवसार लागला. जेजून एक्के आयकनातलें बरीत केलें. मागदलाच्या मरयेक जायते सांगलें, ती पातकी जेजूच्या फाटल्यान येता. लोक कितेंय सांगूं दी म्हाका, म्हाका कळीत आसा म्हजी डिग्निटी कितें म्हणून. लोक कितें सांगता. एकलो म्हणटालो, सदांय म्हणचें, पळयले 4 जाण कितें म्हणटीत, हें वस्त्र घालनाका, पळयले 4 जाण कितें म्हणटीत, थंय वचनाका, पळयले 4 जाण कितें म्हणटीत. तो आयकलो. एक दीस म्हणालो, ते 4 जाण कोण म्हाका जाय ते 4 जाण ते कोण ते म्हाका पळोवंक जाय. आमी म्हणटा न्ही हर एक दीस, पळयले 4 जाण कितें म्हणटीत, ते 4 जाण कोण. एनिवे, तुजें आदलें जिवीत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजूच्या काळार स्त्रियांच्या साक्षेक मोलच नातलें. देखून 5000 लोकांक जेवण दितना स्त्रियांचें संकोत मेजूना. 5000 दादले मात मेजले. कोर्टीन ती स्त्रियांक रिगत नातली. स्त्रियेन वचून हांवें पळयला मर्डर केलें म्हळ्यार ते फात्य नातले. देखून मगदलेचे मरी वचून शिशांक सांगता, हांवें जिवान जेजूक पळयलें. लूक चॅप्टर 24 वर्स 11 म्हणटा,
पूण स्त्रियांनी कितें सांगलें ते एक गडपाची खाणी हे भाशेन तांकां भोगलें देखून तांणी तें सत म्हणलें ना. मागदलाच्या मरयेन सांगिल्लें शिसांनी सत म्हणूंकूच ना. जाल्यार जेजू न्हू मागदलाच्या मरयेक कितें दर्शन दिलें. त्या काळार जेजू जिवान जाल्लो फस्ट वचून ताणें हेरोदीक दिश्टीक पडोवचें आसलें, पिलाताक दिश्टीक पडोवचें आसलें, वा जेजूक जिवेशी मारल्यांक दिश्टीक पडोवचें आसलें आनी म्हणचें आसलें पळय तुमी म्हाका जिवेशी मारलें हांव देवाचो पूत हाल्यार जिवन जाला. एका नर मनशाक जेजू दिश्टीक दिवना पडोवना. पातकी जिणी बदल्ल्या ह्या स्त्रियेक दिश्टीक पडलो. तुमी चिंता त्या काळार कळीत आसलें शिसांकी मातेवाकी गोत्त आसलें, लुकाकी गोत्त आसलें, जुवांक गोत्त आसलें. स्त्रियेन सांगलें बरयल्यार लोक फात्याना म्हणून जाल्यार तांणी बरयलें एका स्त्रियेक पयलें जेजू दिश्टीक पडलो म्हणून. एक नवो संवसार जेजू रचूंक वेता ती एका स्त्रिये मुखार. एक स्त्रियेक एदेन तोटांत देवान भायर घाल्लें. आतां ह्या तोटांत एका स्त्रियेक देव दिश्टीक पडटा वच. एका स्त्रियेक हांवें भायर घाल्लें आतां तुका हांव धाडटां वच. सर्गीचेर आतां वच आनी सांग. आमकां कितें रिसांव आमकां एक लिसांव इतलेंच. मगतशें न्हू पातकातावन सुडका जोडलेली आमी परत त्या जिविताक फाटीं पळयनाय. आमी जायते फावटी कुमसार जावंक वेता आमच्या पाताक बोगसता पूण सुडका मेळना. चिंत्या तो एकलो भाव कुमसाराक येता आनी म्हणटा फादर म्हाका राग येता. पाताक बगसलें पूण दुसरे घरा गेल्लेच राग येता ताका परतेक. सुडका मेळोना. मागदलाच्या मरयेक तशें न्ही तिजी पातकां बगसली आनी सुडकाय मेळ्ळी. 7 देंवसरां सुडकाय मेळ्ळी. सुडका केदाळा सुडका सोमित जेजू म्हूण तुज्या काळजांत तूं पातयेशी आनी तुज्या वोंटांत उसारीशी जर तुका सुडका मेळटली. तिका सुडका मेळ्ळी. मागदलाचे मरयेक बोगसाने मात्र न्ही. ओन्ली जस्ट फॉरगिवनेस इज नॉट इनफ फॉर अस. वी नीड डेलिव्हरन्स. आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेत आसतना इतले आमी मतीन धरया म्हाका बोगसाने पावना म्हाका सुडकाय जाय. म्हाका बोगसाने पावना म्हाका सुडकाय जाय. मागदलाच्या मरयेच्या जिवितांत जिवान जेजूची कृपा काम करूंक सुरू केलें. सांब पावलोस एकच उद्देश. तुमी सगळीं पत्रां वाचा. 1 पोटी न्ही 2 पोटी न्ही. फिलिपिकारां बरयलें पत्र अध्याय 10 अध्याय 3 वाक्य 10 म्हणटात 3:10. क्रिस्ताक हांवें बगत जाय आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाची शकत म्हज्या कुडींत हांवें अनुभव करी जाय. क्रिस्ताक हांवें बगी जाय ताचे पुनर्जीवनपणाची सकत म्हज्या कुडींत हांवें अनुभव करी जाय. आमी सगळीं कॅथोलीक न्ही. आमी घरा कॅथोलीक गोव बायलां आसा. जेजूक पत्ते नटलीं गोव बायलां हिंदुवांची मुस्लिमांची आमच्या समाजींत आसात. आमच्या की जायतें बरें जियेतात गिना. आमच्या की बरें जियेतात गिना. तर पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची सकत अनुभव करची आमी. तांच्या की कितल्या मापान चड आमी बरें जियेनाका. पोर एका गांवांत झगडें जालें. झगडें खालें म्हळ्यार ते कुरीसवरच्या विशान. ताच्या घरांत आनी म्हाज्या घरा येना जो. असल्या क्रिस्तांवांतय पुनर्जीवन जेजूची सकत काम करता म्हणटा की देखून मागदलाच्या मरयेच्या जिवितांत पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची सकत काम केली. आमच्याय जिवितांत काम करूं म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया.
म्हज्या भावान आनी भयणीनो, तुमी अर्पिल्या त्या त्यागाची कानीक आनी उंड्या वायनाचें अर्पण देवा बापाक मानतसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी मेळमेक आमच्या नेमक्या पवित्र विचाराक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्परा भगवंत धर्मदत्ता सांत दुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सोडवण परगटूंक संतोषान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें. तीस सोडवून आमच्याय काळाच्या मनशांक कडीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोळ दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिनवासूया. वर्षे आमी करपा. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व कडेन सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुना जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशाक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदत्ताच्या बुन्यादीचेर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती संतोषान तुजी स्तुती आमी गायता. सर्वेस्पर स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सगी तुका जय. ओ सगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी जय जय. ओ सगी तुका जय. ओ सगी तुका जय. बापा करूस तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस्त मनशा पसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थसो गुटू परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता. तुझे पूर्ण जीवन पर आमी परगटा. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अत्रेता.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपणी आमी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची कांस तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धन्यवाद आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा पासत आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनः जिवनपणाचो बरवो सदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मई पसान तुजें परसळेत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता हांव खा मुरये देवाचे माये सांगता बगेवन झुसे तिसो पती बगेवन दमदता सांजू दुता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी त्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमी पयस्तांव लगीतांव विविध तेसावां घेवन मागणी घेवन आमच्या भुरग्यांक आपोवन हांगासर आयल्या आमची सगळीं तेसावां आमचे लागीं मागोवंक सांगिल्ल्याचो सर्वांचो आमी उडास काडून सोमयान शिकयले मागणे आतां आमी सांगता मागोया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्याक जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर तिच्या वायटांतले विघ्नांतले आमकां तूं निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशेन त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्यार सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक आमी शांती पाठोवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जिवनाक आपण लभलेली आज आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें आमचे भितर म्हाका फोना पूण देवत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली
मागतुया. भोव मोगाळ बापा बगेवंत जूद तद्देवाच्या जैतेवंत मरणापासून या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आम्ही संभ्रमला. तांतू घेतिल्ल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. समेस्त मी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या या पवित्र तळाक आयिल्ल्या स तुमकां भक्तिकांक परत एकटी मोगाचो स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरार तेर्स, 8 वरार मीस, नोवेन आनी साक्रामेंताचें आराधन उपरांत 10 तावन कुमसारा, 10:15 वरार तेर्स, 10:30 वरार मीस, नोवेन आनी साक्रामेंताचें आराधन उपरांत आयिल्ल्या सर्व यात्रिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक, पवित्र पुस्तक तशेंच सांजूद देवाचे इमाज्यो स्टॉलांत मेळटात. डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, गॅस्ट्रीक, भुरग्या पिडेक संबंधी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी सोडयेन. मिसाची तेसावां दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरांत दिवची. पुणशतेच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. कुशेन तुमकां कितेंय दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरांत दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावन तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या खुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मादीस, जुबलेव, कुमगार असलीं कार्यक्रमां आसतना ह्या पुंतळसा उगडात दवरा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिकान तुमचे खातीर मागतली आनी आमी विशेश जावन तुमचे खातीर मागतले. हांगासर आश्रयाच्या बिल्डिंगांत क्लासरुमांत होमिओपॅथीक मेडिसीन लाभता. मूडबेद्रे आळवास होमिओपॅथीक कॉलेजीची डॉक्टरां नर्सां थंयसर आसात. कोणायकी होमिओपॅथीक मेडिसीन जाय जाल्यार तुमी आराधना वेळा वा मिसा आराधना जाल्या उपरांत जेवल्या उपरांत ती मेळोवंक अवकाश आसा. हरी एका मंगळारा सकाळीं पावणे 9:30 वरां तावन 10:30 वरां पर्यंत हांगासर हे मिटिंगां चलतात. ताजे तुमच्या पैकी कोणी आमाल पियोन्याक वळख जाल्ले वा तुमच्या कुटुंबांत आसात वळखीचे कोणी ह्या पिडेंत हांव सुडका जोडूंक आशेता जाल्यार तसल्यांक ह्या मिटिंगांक हाजर जावन प्रोत्साह दिवंक हांव तुमच्या लागीं उपकार मागतां. आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना आयचो प्रधान याजक मानदी बाब सिरील लोबो हांचे हांव ही मानाची वाद घेजय म्हूण तुमच्या लागीं उपकार मागतां. नीना डिसोज आनी कुटुंबाची किन्नेगोळी आयचे दिसाचें नॉन वेज जेवण तांणी स्पॉन्सर केलां. तांचो प्रत्येक जण उपकार भोवतान देव बरें करूं म्हणटा. एवलिन डिसिल्वा ओमन जोरू, थॉमस आल्बुकार्क नारावी, जेसिका लिली डिसोजा किन्नेगोळी. आज जेवण तयार केलां वेलंकनी वाड्या घरांनी. दान दिल्ल्या आनी तशेंच जेवण तयार केल्या सुमेस्तांचो उपकार भोवता देव बरें करूं म्हणटा. आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. वाती दिल्ल्या फादर तुमकांय देव बरें करूं. समेस्त आमी दिमी गेल्या सांजूद देवाच्या मनाक हे नोवेन आमी चलोवन व्हरया. पात्रोन सांजूद देवा आमचेर पासत विनंती कर. पात्रोन सांजूद देवा आमचेर पासत विनंती कर. पात्रोन सांजूद देवा आमचेर पासत विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवे आमेन. भाव भयणीनो, सर्गी आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगेव जूद देव सर्गराजान जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेंत आसून आमचे बसोर विनंती करता. सांजूद देवानी सान बघ प्रत्येक जावन मोरी आमची सर्गींचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सोमयान जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव, तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदत्त जूद देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसा आमी उगडास करता. बगेवन देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता.
ये जेजो मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवनच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वसता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बापा निरंतर होगळाप लपता आनी समेस्त मनीस देवाक मानवता जेजो आमच्या भावार्थ वजेशी तूं आतां करोस आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो करो मोग वाडय आतां आमी बगेन जुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपाद उबाच्यो गरजो आनी अत्रे तुज्या दैवी कुशे वर्मणी तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता तुका सा महिमा मान आनी होगळाप सदां सर्वदा आमीन सांजुता देवाक मागणे या संवसारी जेजूचो सैर आनी धर्म जावन आसलेल्या बगेन जोता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजो सोडवंदाराचो मोवाळ मोग जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक अडचणींनी सापोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो कितें शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पुणशेता पातयेन आयला समेस्त आमी बसया मोगाळ भावन आनी भयणीनो सबाज जाणांनी त्या सवा हांगासर दान दिल्यान नाजाल्यार तुमी जे कितें त्या सवांक घेवन ह्या पवित्र तळाक आयल्यान आतां हांव वाचून सांगतना तुमची जे कितें त्या सवा आसात ह्या घडये तुमी उबान दिया आनी मागा मोगाचें न्हू 12 जाणां बरी भलायकी पावो जावच्या खातीर एकल्याक युकेन बरें कामाचें स्पॉन्सरशीप मेळच्या खातीर 8 जाणांक बऱ्या सांबाळेचें काम पावो जावच्या खातीर 6 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावच्या खातीर 6 गांव भुरग्याचे दाणे फावो जावच्या खातीर 8 जाणां कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर एकल्याक कंपनीचे पयशे बेगीन मेळच्या खातीर 11 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावच्या खातीर 6 गांक जागो बऱ्या मोलाक विकोन वयच्या खातीर तेगांचे 8 ब्लॉकेज आसले गूण जावच्या खातीर एकल्याक सिवील कोर्टान केस थंय जीक आपणावच्या खातीर एकल्याचें फॅटी लिवर किडनी स्टोन पिडा गूण जावच्या खातीर 6 गांक मतीक समाधान फावो जावच्या खातीर 6 जाणां परगांवान बरें काम फावो जावच्या खातीर एका चलयेन दुसऱ्या अणभवार तेजी चल्या सावन पयस रावची कुरपा ताका मेळच्या खातीर 6 जाणां पांयांची आनी हाताची गांठी गूण जावच्या खातीर दोगांचे भांगाराचो नग पाटी मेळच्या खातीर एकल्याक 2 वर्सां जावन सौदी जैलांत आसा बेगीन सुडका मेळच्या खातीर एकल्याचे आमाल पिवन येता संपूर्ण सुडका मेळच्या खातीर एकल्याचे RTC आसलेल्या जाग्याचें फ्लॉटींग बऱ्यान जावच्या खातीर एकल्याच्या बोरवेलान बरें उदक मेळच्या खातीर एकल्याचे युरीक एसीड आनी क्रिएटिन नॉर्मल आसच्या खातीर एकल्या एका भुरग्याक जानवायन गिन्यान फावो जावच्या खातीर एकल्याचें थ्रोट कॅन्सर गूण जावच्या खातीर एकल्या वायट सवय सोडून बरी जिणी जीव करपा मेळच्या खातीर एकल्या वायट सक्ते जावन आनी माट मंत्र जावन सुडका मेळच्या खातीर तेगांक हट आनी राग पयस जावच्या खातीर 18 जाणांनी प्रत्येक तांच्या तेसां बसोन मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू तशेंच रोणी म्हणल्याचे बाबाचे स्पायन कॅन्सर गूण जावंक आनी बरी भलायकी ह्या बाबाक फावो जावच्या खातीर ल्हान ल्हान भुरगीं आसात कुटुंबां कश्टांचो इगर्जेन जायती सेवा दिवचो व्यक्ती जावन आसलो ताच्या भलायके खातीर आमी मागया आनी एक आमचे भयण सोनिया पिंटो CA एग्जाम बरोवंक आसा ह्या दिसांनी एग्जाम आसा बरेंगन शिकोवंक बरेंगन बरोवंक मदीं उजवाड मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू एका भावान ताची एग्जाम करेक्शनाक गेलां आनी ते सेकंड PUCचे मार्क्स बरें ताका करेक्शन जावन बरें मार्क्स मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला एका भयणीच्या पोटांत अशें सिस्ट तें गूण जावच्या बरी भलायकी ताका लाभच्या खातीर आनी एका भयणीच्या नाकांतल्यान येवचें तें रगत रावोवन बरी भलायकी ताका फावो जावच्या खातीर मागोवंक सांगला परगांवांत आसच्या एका भयणीन ताजे BP नॉर्मल जावच्या हार्टबीट नॉर्मल जावच्या बरी भलायकी ताका मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला ताजे खातीर आमी मागया आई विटप आमच्या भयणीन ताच्या काम मेळ्ळ्या खातीर अर्घ दितना ताच्या कामांत ताका संपूर्ण बरेंपण लाभच्या खातीर मागोवंक सांगला हिल्डा मेंडोन्सा ताणें आनी एक पार्ट टायम काम ताका मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला ह्या भयणी खातीर आमी मागया एका जोड्यान तांकां भुरग्याचें देणें ना भुरग्याच्या देण्या खातीर प्रयत्न करना आसा तांकां एक भुरग्याचें देणें लाभच्या खातीर ह्या जोड्या खातीर मागोवंक सांगला त्या जोड्या खातीर आमी विशेश तरान मागया मोगाचें न्हू 6 जाणां ह्या पवित्र थळाक येतात तांचे खातीर मागोवंक सांगतात तांचे जिवितान बरेंपण बरी भलायकी
तांणी आशिल्लें बरेपण लाभचे खातीर म्हज्या लागीं 6 जाणांनी तांची मागणी त्या सवा मागोवंक सांगले आसा. प्रत्येक जण एका भयणीचो जागो सगळें तें इत्यार्थ जावन मेस्ताना सरको आसूंक आनी तो बेगीन विकोन वचूंक त्या श्रीयेक ह्या सकड राटावळें कारांद आयिल्ले सुडका मेळच्या खातीर तिणें मागोवंक सांगला. ह्या भयणी खातीर विशेश तरान आज आमी मागया संपूर्ण सुडका बरेपण तिका लाभचे खातीर मागोवंक सांगला. तिच्या खातीर आमी मागया आनी आमची वैयक्तीक त्या सवा मागणी सक्कड सुमयाच्या पांयां तळे ह्या कडेन समर्पण करून आमकां कितें मागूंक आसा त्या सक्कड गरजां खातीर आमी मागया. मोगाचें न्हू अरदान तुका सुमयान जेसू, आराधन तुका सुमयान जेसू, वंदन तुका सुमयान जेसू, वंदन तुका नमन तुका सुमयान जेसू, नमन तुका सुमयान महिमा तुका सुमयान जेसू, महिमा तुका स्तुति तुका सुमयान जेसू, वंदन तुका सुमयान जेसू, जय जय तुका सुमयान जेसू. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगळा जेसू वडा बवर्तान बातेने सांजूद होता देवाच्या मजदीत तुझ्या मुखार उभा आलेली ही मागणी ते सवा तू ऐकून घे. या पावनाच्या जीवितात हांगासर आसलेल्या नातल्या विविध माध्यमां मारिफात या आराधनांत या नोवेनांत या मिसाच्या बलिदान वाटेले जाल्यार हरी या बाबा बहिणी तांकां तो पाव तांच्या गरजा पाव तांकां बरी भलायकी दी. तांकां आपोर सुमया तुझे दैवी सगळ्यात कृपा तांच्या कुडींत वाळून दी. बरेपण तांकां दी सुमया. touch them Lord Jesus, heal them, bless them Lord Jesus, may your mighty healing power flow into their life. touch them Lord Jesus. आपोर सुमया आपोर गुण गो सुमया बराईकी बरेपण दी सुमया तुझे दैविक सगळ्यात कृपा वाळई सुमया. touch them, heal them Lord Jesus, bless them Lord Jesus, anoint them Lord Jesus, may your mighty power flow into their bodies Lord. touch them, heal them आपोर सुमया hallelujah 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 hallelujah. दिव्य बिगल्या मुझ्या मोतीर काळो कादन मुजो भावार्थ दंडलो बेसाच्या मुझ्या आत्मेच्या वैरी तूं तुज्या अपोस्तले पदवेन पयस धांवडे हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्या बरोबर सुदींचे खेरी तेणे तुका देवान दिला. म्हजे जिणयेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाचे गोडसाण हांव तुका पेटयता. तुज्या मोवार पसिना वातेके तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वर हांवें वडापातेने तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे. अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वंदना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन. एक घडी भर दोळे धांपिया. ह्या पवित्र थळार आयिल्ल्या मारिपात आमकां लाभच्या सक्कड बरेपणा खातीर धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया उपकार आठवया. सांजूद उता देव असाध्य आसलें साध्य कसो सान म्हणून नांवाडला. ताच्या मजतीन मागलेलें आमकां लाभता धनी देव आमचो ताच्या मारिपात लाभयता म्हणली बरोवसो पातयेनी. त्या देखून ह्या घडये धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया. 4 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम भोव केल्या खातीर अर्गां दितात. एकल्याक दिवंक आसलेले पयशे फाटीं मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एकल्याचे हर्निया पिडेत संपूर्ण गुण जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एकल्याचे घराचें काम बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. तेका बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एकलेसो बालंतेर बऱ्यान जाल्ल्या खातीर ती अर्गां दिता. एकलेसो ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. आनी 8 जाणां प्रत्येक तांणी मागलो उपकार तांकां लाभल्या खातीर तांच्या जिवितांत धन्य देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर अर्गां दितात. तर ह्या भवना संगी आमी मेळया धन्य देवान केल्लें बरेपण वळखून घेवया. धन्य देवाक आमी अर्गां होगळाप आमी दिवया. हांव अर्गां दिता जेसू, हांव अर्गां दिता जेसू, हांव अर्गां दिता जेसू म्हज्या काळजा. हांव अर्गां दिता जेसू, हांव अर्गां दिता जेसू, हांव अर्गां दिता जेसू काळजा. मुगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्पर आमकां वायट आणली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्वेस्परा पिडे जाले आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्वेस्परा पिडेस तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दाक्तेरां नर्सांक आनी सेवाकांक पाव. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्वेस्परा सकट पिडेस्तान ताळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्वेस्परा तुज्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तान जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाय दी. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्गींच्या बापायचे दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सत्य सवान जारी कर. सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारले त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता.
तुझी कुशी वयता थंयसर ते सवान तूं जारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या मोगळा बापा गांवांत तशें पर गांवांत पावतें काम नासतना कश्टांचें सर तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम पावक आनी तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या दयाळ बापा पावती जिनी सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दया दाखय तांकां बरे जिनी सांगातीन मेळोन बरें कुटुंब जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतेल्या सरकार जरी जोड्यांचे बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा पापा फ्रांसिसाक पवित्र सभेक एक खरो गवळी जावन तुवें लाभयल्या ताच्या मारिफात तुवें केल्ल्या सक्कड बरेपणा खातीर आज आमी तुका दिनू आसतना ह्या आमच्या गवळ्याक तुज्या सस्नीक राजांत सस्नीक शांती लाभय म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा आख्या पवित्र सभेक तुज्या पवित्र पांयांतळ समर्पण करता दुखांत कंतींत असल्या पवित्र सभेक तुजो निरंतर सांगात आदार दी एक बऱ्या परत गवळ्याक आमकां लाभय म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्पर निवृत्त जाल्ल्या सक्कड ह्या जगांक तुज्या पांयांतळ आमी भेटोवन दिता तांकां बळ भलायकी मतीक समाधान संतोष दी हरी एका दिसा हरी एका घडये तांची तूं जतन कर तांच्या कश्टा दुखान तांच्या बगलेक तूं राव तांची पिडा शिडा सुजो करपा दी म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या मुरये पिडेस्त तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागता आमची मागणी आयक नमारनिये काकुदीचे माये नमनमच्या जिवा अमृतनी बरोवशा तुका मिलो मागता आमी पद सेवेची बाळका या तुका ज्या कोणात आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करता तर आमचे शेकाये ते तुजे गांवचे दोळे आमचेर पडटी आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे सदैव पावक जेजू आमकां दाखय हे दाळे मुगळे दुलोबी औंखारी मुरये भगवंती देवाचे मेमवत्सव विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पाव जावच्या खातीर पिडेस्तां खातीर मागणे जर तर आमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार त्या जाग्यार हात दवरून मागया नंतर खंयच्या पिडेस्त बावडांनी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया त्रिएक देवाक मान करतना त्रिएक देवाची महिमा तांच्या जिवितान पडजळून दी बरेपण तांकां लाभोवन दी म्हणून मागया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजो क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धडलोय महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सैम घेवचें तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा तुवें गुण करूंक कशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रात तूं ह्या दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मोतीच्या वाकुडीच्या पिड्यांनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकानीचे दयाळ देश घाल तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकरली नितळ जावन पिडे शिडेंतली गुण जावन वेगीत आनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सोम्याचे नावी आमचो आधार सर्वेच पोर तुमचे सोबे आसूं दयाळ सोम्या भावार्थच्या बुजवून धरा तुजी मीत नातलेली दयाळाय आमी मागता पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधान सांबाळून दीत एकामेकाक सूख समजून आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजांतान भोगसून जिवंक तांकां आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारचून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण भोगोवन दी दयाळ सोमी सदांच तांचे सांगाता रावन तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेंत सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सर्वेच पोर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मायपासान आनी काकुळतीन वागोवं दुलो भयन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दी देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो राव तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां रक्षण करूं देवा पवित्र जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे थंय आसचे सर वायट भपसून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर पदवेदार देवा बापाचो
आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देव आनी सदांकाल तुमचे सवे राभो दिंबेर समीराविया उकलो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजूक आराधन करून जेजू संगता करसूंचो तर त्या जेजूक स्वागत करुया. आराधने 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 निಮಗೆ आराधने 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 निಮಗೆ ಪ್ರಸಾದದಿ ಈ ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿರುವ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿರುವ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ भिरांत दिसता त्या वेळा हांव तुजेर विश्वास दवरता. देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता. देवाचेर विश्वास दवरता म्हाका भिरांत ना. मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. सर्वेस्परा तुजेर हांव भरवसता. म्हाका लजेक पडूंक तूं केदीन सोडिचो नाय. दैवीक मन्नवे ವಿಶ್ವಾಸದ ರಹಸ್ಯವೇ ಆರಾಧನೆ ದೈವಿಕ ಮನ್ನವೇ ಆರಾಧನೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ರಹಸ್ಯವೇ ಆರಾಧನೆ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ಅತಿಶಯ ಅದ್ಭುತವೇ ಆರಾಧನೆ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ಅತಿಶಯ ಅದ್ಭುತವೇ ಆರಾಧನೆ. म्हजे कस तुवें मेजले म्हजी दुकां तुज्या सिसलेन तुवें बरें दवर. सोम्या म्हजे कस घेवन म्हजी विनवणी घेवन तुजे समोर आयला. म्हज्या कडपा तुजेर हांव म्हजी नदर उबारता. म्हज्या घटाये तुजेर हांव म्हजी नदर उबारता. गुंडा येताना हांव तुका बोब मारता. आयक म्हजो ताळो. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ ಬಲಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ ಬಲಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮೋನ್ನತ ಔತಣವೇ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮೋನ್ನತ ಔತಣವೇ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ಈ ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿರುವ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ.
स्तुती करूया वडा Alleluia, 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 सगळ्या मी समेची स्तुती करूया हालेलुया 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 देखून म्हजें काळीज भरला आसता म्हजो आत्मो संतोसता म्हजी कूड लेगून सुरक्षीत विशय घेता कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सोडिनाय तुज्या भक्ताक पोंड पळोवंक दिवचो नाय तुज्या भक्ताक पोंड पळोवंक दिवचो नाय वय सोम्या आमी ह्या पुनर्जीवनपणाच्या काळार आसा देवाचें उतर म्हाका म्हणटा किर्तन 16 सर्वस्परा तुंच म्हजें दायज म्हजें पात्र तुज्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट तुज्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट मेज मापाची दोरी म्हजे पासत सोबीत जाग्यार पडली देवान म्हाका पवित्र आत्मो दितना मेज माप नासतना दिला म्हणटा आनी किर्तनकार म्हणटा म्हजे खातीर सर्वेस्परान मेज मापाची दोरी सोबीत जाग्यार म्हाका बऱ्यांतलें बरें दिलां देखून हांव स्तुती करता सोम्या तुका जावं वर्गां तुका जावं महिमा देखून ह्या पुनर्जीवनपण काळार सोम्या सांगता तो क्रिस्त पुनर्जीवन क्रिस्त तो बळा अधिक देखून सची स्तुती करूया तुमची जबाब मान आनी महिमा तुका सोम्या जेजू मान आनी महिमा तुका सोम्या जेजू तुज्या कुर्साच्या जैता खातीर मान आनी महिमा तुका सोम्या जेजू तुवें मरणाचेर जैत वेल्ल्या खातीर मान आनी महिमा तुका सोम्या जेजू आमच्या पत्की सैमाचेर तुवें जैत वेल्ल्या खातीर मान आनी महिमा तुका सोम्या आमच्या जिवानपणाचो बरोवस आमकां दिल्ल्या खातीर मान आनी महिमा तुका सोम्या आमकां सर्गीचो दारवटो उक्तो केल्ल्या खातीर मान आनी महिमा तुका सोम्या आमकां सस्तीक जिविताचे देणे दिल्ल्या खातीर मान आनी महिमा तुका सोम्या जेजू तुज्या आनी आमच्या सर विरोध्यांक तुवें सोलवयल्या खातीर मान आनी महिमा तुका सोम्या स्वराकी तुवें सर्ग बसयलें देखून मान आनी महिमा तुका सोम्या जेजू दुखेस्तांक तुवें बुजयलें देखून मान आनी महिमा तुका सोम्या जेजू येवकरिस्तान तूं कोरोस जिवंत हजार आसाय देखून मान आनी महिमा तुका सोम्या जेजू भिवपुऱ्या शिसांक आमकां तुवें धैर्य दिल्ल्या खातीर मान आनी महिमा तुका सोम्या जेजू पत्क्यांकी शांत जावचे भाग तुवें दिल्ल्या खातीर मान आनी महिमा तुका सोम्या जेजू मरणाचे बे आमचे तावन काडल्या खातीर मान आनी महिमा तुका सोम्या जेजू देवसराचो सर अधिकार आमचे वयर तावन तुवें नाश केल्ल्या खातीर मान आनी महिमा तुका सोम्या जेजू पवित्र आत्म्याक आमकां बसयल्ल्या खातीर मान आनी महिमा तुका सोम्या जेजू हरगां तुका जेजू आमकां तुज्या पुनर्जीवनपणांत सर्ग उक्त केलोय आमकां हेमकोंडांत राखलें आनी आमकां तुज्या पुनर्जीवनपणाची सकत भोगूंक तुवें केली कितेंच सकत नटलो पेद्रू म्हणूंक शकलो म्हजे लागीं भांगर वा रुपया ना त्या तोंड्याक म्हणालो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल आनी तो उठलो आनी चल्लो ही जावन आसा पुनर्जीवनपणाची सकत देखून सगळीं आमी उबे रावया जेजून आमकां सुडका दिल्या हें गीत आमी गावया संतोशान समेची स्तुती करून आमी गावया जेजून आमकां सुडका दिल्या आज जेजून आमकां सुडका दिल्या जेजून आमकां सुडका दिल्या आज जेजून आमकां सुडका दिल्या हल्लेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून लुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजू कमी महिमा दिव्या जेजू कमी महिमा दिव्या हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया महिमा जेजू महिमा तुका महिमा जेजू महिमा तुका
तुका महिमा जेजू महिमा तुका महिमा जेजू महिमा तुका जेजून आमकां बाचाव केला आज जेजून आमकां बाचाव केला जेजून आमकां बाचाव केला आज जेजून आमकां बाचाव केला हल्लेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून हल्लेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजू कमी महिमा दिव्या जेजू कमी महिमा दिव्या हात वरून स्तुती करूया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया जेजून आमकां जैतला बैला आज जेजून आमकां जैतला बैला जेजून आमकां जैतला बैला आज जेजून आमकां जैतला बैला हल्लेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून हल्लेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजू कमी महिमा दिव्या जेजू कमी महिमा दिव्या अर्गान जेजू अर्गान जेजू अर्गान तुका अर्गान जेजू अर्गान तुका अर्गान जेजू अर्गान तुका अर्गान जेजू अर्गान तुका हालेलुया 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 समीची स्तुती करूया जेजून आमकां बाचाव केला जेजून आमकां सुडका दिल्या जेजून आमकां संतोष दिला जेजून आमकां जैत फुलां दिला हालेलुया 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 सगळे आमी बसया मगाळ भावन आनी भयणीनो जो हांव आपणाक असो म्हणटा जेजून मोग करचो शीस जेजून मोग करचो शीस हांव आमी म्हणटा हांव आमी जेजूचो मोग करता हांव म्हूण जो हांव म्हणटा जेजून मोग करचो शीस तो ताका मात्र न्ही तो सगळ्यांक आमकां पळोवन म्हणटा तुमी सगळीं जेजून मोग करचे शीस देखून पुनर्जीवनाची खबर आयकलीत तो धांवा धांवी गेलो आनी फोंडाच्या भायर रावलो तो पळयता भितर तीन पळयतना जेजूच्या सणाची वस्त्रां थंय आसलीं ताका तितल्यांत पावलें तो जेजूचो इतलो मोग करतालो की ताणें जेजूच्या सणाची वस्त्रां पळयलें आनी तो पातयलो पूण पेद्रू पातयेवना पेद्रू शिदा समाधी भितर धांवलो ताका थंय वचून पळयची आमी देखून निमाना जेवणार जुवांव कितलेक जेजून मोग दाखयलो म्हळ्यार तो जेजून मोग करचो शीस देखून जेजूच्या हृदयार ताणें तकली दवरली जेजूच्या हृदयार ताणें तकली दवरली आमकां मस्त दूख भोगतना आमी आमच्या मोगाच्या मनशांच्या हृदयार तकली दवरून रडता आमी मरणा वेळार पळयता जेजूच्या काळजाचे भगना जुवांक सारकें कळीत आसलें हे घडीभर दोळे दंपा जेजूक तुजो मस्त मोग करता आज मगदलेची मरी जेजूचो मोग करता म्हूण चिंताली पूण आज जेजून दाखयलें आपूण तिचो कितलो मोग करता म्हूण मरये मरया म्हूण मोगान आपयलें देखून मोगाचें न्हू एक रूख फांट्या सांगाता 15 वर्सां 20 वर्सां आसल्यारी रूख नासतना हांव फांटो हांव उरना म्हणटा म्हाका जीव दिवचो रुखान देखून सांपावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा तुजे कडेन तुवें घेनातलें तुजें म्हणलें कितें आसा तुजे कडेन तुवें घेनातलें तुजें म्हणलें कितें आसा इज देर एनीथींग दॅट यू हॅव नॉट रिसिव्ड फ्रॉम गॉड बापा म्हणजे सगळें हांवें तुजे तावन घेतलां
म्हजें म्हणलें कितेंच ना. म्हजें म्हणलें म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता ती स्तुती मात्र. उरलें सगळें तुवें म्हाका दिलां. देखून आज जुवां बरी जेजू तुज्या हृदयार हांव म्हजी तकली दवरतां. मगदलाचे मरयेचें दूख तुवें पयस केलें. मार्ता मरयेचें दूख तुवें पयस केलें. याईराचें दूख तुवें पयस केलें. जाकेबाची नालिसाई तुवें पयस केली. हांव तित्त कृपा हांव मागोवंक हांगा आयलां. म्हजें वजें तुज्या खांद्यार हांव सोडटां. आज जें कितें हांव ह्या पुनशताक घेवन आयलां तें पाटी व्हरचोना. जें कितें टेन्शन हांव घेवन आयलां तें पाटी व्हरचोना. जी कितें पिडा हांव घेवन आयलां हांव पाटी ती व्हरचोना. जे कितें समस्ये हांव घेवन आयलां हांव ते पाटी व्हरचोना म्हज्या घरा. हांव तुका सोन्न वेतलो सोम्या. तुज्या पुनर्जीवनपणाची सकत म्हाका भोगूंक जाय. तुज्या पुनर्जीवनपणाची सकत हांवें भोगूंक जाय. इत्त म्हज्या कुडींतली म्हज्या मतीची एक ताशा. देखून आमी गव्या ना मार्पडलू आशेगोंडेनू. मगदलाची मरयेचें जिवीत संपूर्ण देवान जेजून बदलिलें. पेद्रू जेजू ताचें जिवीत बदलिलें. ना मार्पडलू आशेगोंडेनू ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸುವೇ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಶೆಗೊಂಡೆನು ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸುವೇ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಶೆಗೊಂಡೆನು ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸುವೇ. ಆಮೆನ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಸೆಗೊಂಡೆನು ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸುವೇ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಶೆಗೊಂಡೆನು ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸುವೇ. आमची कंत बेजाराय सोम्या तूं बदली. आमची दूख तूं बदली. संतोषान बदली. आमची पिडा तुजी भलायकेन बदली. ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಲಿ ನನ್ನ ನೋಟ ಮಾರ್ಪಡಲಿ. ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಲಿ ನನ್ನ ನೋಟ ಮಾರ್ಪಡಲಿ. ನನ್ನ ನಡೆಯು ಮಾರ್ಪಡಲಿ ನನ್ನ ನುಡಿಯು ಮಾರ್ಪಡಲಿ. ನನ್ನ ನಡೆಯು ಮಾರ್ಪಡಲಿ ನನ್ನ ನುಡಿಯು ಮಾರ್ಪಡಲಿ. ನಿನ್ನ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಸೆಗೊಂಡೆನು ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸುವೇ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಶೆಗೊಂಡೆನು ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸುವೇ. जय जय म्हज्या कुटुंबांत जिवनपणाची सकत भोगूंक आसा. उडा आसा कडया जें कितें तुजें थंय मरोंक तेंकलां. रेवलेशन चॅप्टर 2:3 म्हणटा जें कितें तुजें थंय मरोंक तेंकलां तें जिवंत कर. ನನ್ನ ಗುಣವು ಮಾರ್ಪಡಲಿ ನನ್ನ ಮನವು ಮಾರ್ಪಡಲಿ. ನನ್ನ ಗುಣವು ಮಾರ್ಪಡಲಿ ನನ್ನ ಮನವು ಮಾರ್ಪಡಲಿ. ನನ್ನ ಮನೆಯು ಮಾರ್ಪಡಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳು ಮಾರ್ಪಡಲಿ. ನನ್ನ ಮನೆಯು ಮಾರ್ಪಡಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳು ಮಾರ್ಪಡಲಿ. ನಿನ್ನ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಸೆಗೊಂಡೆನು
ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸುವೆ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಶೆಗೊಂಡೆನು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸುವೆ. ನನ್ನ ವಸ್ತ್ರ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ವೇಷ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ವಸ್ತ್ರ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ವೇಷ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ಊರು ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ಊರು ಮಾರ್ಪಡಲಿ. ನಿನ್ನ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ. ನಾ ಮಾರ್ಪಡಲು ಆಶೆಗೊಂಡೆನು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸುವೆ. 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. मगशनु पुनर्जीवन जेजून शिसांक बेडतना पयलें म्हणलें उतर समाधान. तुमकां समाधान हें उतर जिवंत आसतना ताणें म्हणून हाडलें. पुनर्जीवन जाले उपरांत कित्याक म्हणालो? जर तर जिवान जेजू पेद्रूक दिश्टीक पडोन, पेद्रू तुका हांवें सांगिल्लें कोंबो 2 पोटी 7 घालचे फुडें तूं म्हाका 3 पोटी नेगार करतले. हाणे तुवें करून दाखयलें पळय म्हणलें. तर म्हणून हांव कस आसलो हरी एका शिसाक पळोवन म्हणून तमासा तूं दवलोय न्ही गी म्हाका सोन न्हू. जुवांव तूं न्हिदलोय न्ही गी गेसेमनी मळ्यान. हरी एक शिसाची खोट्या पावन जेजू संगीत आसलें. पूण जेजू कोणाचेय ते गायल्ले, ते सगळे गायल्ले. जेजूक पळोवंक तांकां भिरांत आसली. आमी जेजूक आतां कशें पळोवचें? जेजू जिवन जाला वय पूण ताका सोन्न आमी दवरले. हांव जेजू आनी शिस दोनीर येताना जेजू न्हिदलो. एकच पडी शिसांनी बोब घाली आमी मरता. जेजू उठलो. पूण गेसेमनी मळ्यान 3 पोटी जेजून तांकां उठयलें. उठा उठोवनान ते पुनर्जीवन जेजून हें उडासा काड येत आसलें. पूण एक्की उडासा काडना. हरी एक पटी म्हणटा तो समाधान. तुमकां तुमकां समाधान. म्हाका तें उडासा काडूंक नाका. हांवें तुमची पातकी जिनी हांव उडासा काडिना. इजाया प्रवादी चॅप्टर 1 तो म्हणटा ताका गायी करूंक नाका. आमी ऑलरेडी गायले. हांव आमचे भितर मस्त गाय आसात. ह्या पुनर्जीवनपण काळार तो आमकां गाय दाखयता. ताजे गाय दाखयता. थॉमस म्हणालो ताजे गाय हांवें आपडी जाय आनी म्हजे भितर आसले गाय गूण जाय जाय. हांव टच हिज वुंड्स, बाय हिज वुंड्स वी आर हील्ड. इजाया प्रवादी म्हणटा ताजे गाया वरवीं आमी गूण जाल्या. पुनर्जीवन जालो जेजू तांचे गाय दाखयता. भुरग्यानो पळया गाय समाधान तुमकां. तुमी गायल्यात म्हाका गोत आसा. आमी सगळीं गायिल्लीं मनशां. इजाया चॅप्टर 1 बरें कर आमचे गाय पळोवन सो देव तो. तुमी घात करीत आसात देखून हांव तुमकां परतून खंय मारूं. सगळी तकली पिडेस्त जाल्या. सगळी तकली पिडेस्त जाल्या. सगळें काळीज अस्वस्थ जालां. पांयांच्या ताळव्यातावन तकले पर्यंत स्वस्थ जागोत्त ना. फकत फोड खिना आनी उक्ते गाय. ते नितळ करूंक ना. ते पट्टेन बांदूंक ना. तांकां तेल लावंक ना. तो बरो समार्यगार गायल्ल्या मनशा कडेन आयलो. त्या गायांक ताणें वायन वतून नितळ केलें आनी तेलान गाय बांदलें. तेलान पुसलें. कोण तो बरो समार्यगार? तो जेजूत. निमाण्या जेवणार ताणें येवकरीस करतना वायन घेतलो आमचे गाय नितळ करूंक. आनी तेलान माकलें म्हळ्यार आमकां तेलान माकलां सक्रामेंत. देखून आमकां येवकरीस दिला, सक्रामेंत दिला. त्या मरिफात आमी आजून समाधान दवरता. त्या पुनर्जीवनपणाची सकत आमी भोगूंक आसा. देखून एक घडी भर तुज्या
तुजे थंय खंयचे पुरा गाय आसात विसरूंक जायनात. उडासा काड. हरी एक गाय जे भुरग्यापणांत हांव निदळ पर्यंत आनी जेजू तुका तुजी गाय दाखयता आनी म्हणटा समाधान समाधान. किर्तनगार बोबाट घालता ताच्या गायांनी. किर्तन 38 म्हणटा म्हज्या पिशेपणाक लागून म्हजे गायी कुसल्यात आनी पू बरोवन घालतात. म्हज्या पिशेपणाक लागून चॅप्टर 38 किर्तन 38 वर्स 5. म्हज्या पिशेपणाक लागून म्हजे गायी कुसल्यात आनी पू बरोवन घालतात. हांव सगळोच बागवल आनी गळोवन गेला कित्याक म्हजी पातकां म्हज्या माथ्या वयर पावल्यांत. एका जड वजा भाशेन ती म्हाका खूब जड जाल्यान. तुवें कोणाक पुरा गायी केल्यात बुकसूंक जायना. सगळ्यांच उडास काड. जेजू पुनर्जिवानपण जालो ताचे थंय आसलें सगळें नवेंच जालां. शिसी नवेंच जालें. नवीच सकत मेळ्ळी. तांचे सगळे गाय जेजून गूण केले. जेजू म्हज्या गायांत हांव तुका गूण करता. गूण कर म्हूण हांव बॉब मारता. ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಸಿದೆ. ದೆವ್ವ ಓಡಿದೆ, ರೋಗ ನೀಗಿದೆ, ಪಾಪ ಶಾಪ ಇವೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏದೋ खोटो मनीस सावल तो खुनीगार पूण जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची सकत ताणें भोगली. तो म्हणटा आनीकय म्हाका भोगूंक जाय. देखून आमी गव्यां गीत येसुवे निन्न नामवे अद्भुतव ನಡೆಸಿದೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಸಿದೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಸಿದೆ. ದೆವ್ವ ಓಡಿದೆ, ರೋಗ ನೀಗಿದೆ, ದೆವ್ವ ಓಡಿದೆ, ರೋಗ ನೀಗಿದೆ, ಪಾಪ ಶಾಪವೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿದೆ, ಪಾಪ ಶಾಪವೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿದೆ. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. 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 अजून जेजू आमच्या संगत आसा, आपणाचे गाय आमकां दाखयता. समाधान ಕಷ್ಟವೇ ಬಂದರು ನಷ್ಟವೇ ಆದರೂ ಕಲ್ವಾರಿ ನಾಯಕ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವನು. ಕಷ್ಟವೇ ಬಂದರು ನಷ್ಟವೇ ಆದರೂ ಕಲ್ವಾರಿ ನಾಯಕ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವನು. ಕಷ್ಟವ ನೀಗಿ ನಷ್ಟವ ತುಂಬಿ, ಕಷ್ಟವ ನೀಗಿ ನಷ್ಟವ ತುಂಬಿ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದೆನ್ನ ಹರಸಿ ಕಾಯುವರು, ಸಮಾಧಾನದಿಂದೆನ್ನ ಹರಸಿ ಕಾಯುವರು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ,
ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ರೋಗವೇ ಬಂದರು, ಬಾಧೆಯೇ ಬಂದರು, ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವನು. ರೋಗವೇ ಬಂದರು, ಬಾಧೆಯೇ ಬಂದರು, ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವನು. ರೋಗವನೀಗಿ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿ, ರೋಗವನೀಗಿ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಆನಂದ ನನಗೆ ಕೊಡುವನು. ಆರೋಗ್ಯ ಆನಂದ ನನಗೆ ಕೊಡುವನು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 हलेलुया 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 हर गांजे तुका उगडाप तुका तुवें आमकां समाधान तुमकां म्हळें. एकच उतर तुज्या तोंडांतल्यान आयलें, समाधान. देखून आज आमकां समाधान जाय, तुजें समाधान आमकां दी. आमच्या घरांत, आमच्या वावरांत, आमच्या सलवणेन, आमच्या पिडे शिडेन, आमच्या एकसूरपणान, जे पुनर्जीवनपणाचें देणें समाधान आमकां फावो कर. आमची मागणी आमची त्या समान तुका आमी भेटोवंक वेता. एक घडीभर आमची सगळीं त्या समा आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. जे उद्देश घेवन आमी ह्या पुनशेताक आयल्या, जांचे पासून मागोवंक म्हूण आयल्या, ते सर मनशांचो उडास काडा. जे कश्ट आमी घेवन आयल्या, इस्रायल परजा तांबड्या दर्या कडेन रावली आनी तांबडो व्हड दर्यो पळोवन देवाक ती पुरपुरली. देवा आनी मैजे इजिप्तान फोंड ना म्हूण तुवें आमकां हांगा हाडलें, ह्या दर्यांत आमी बुडोवन मरो जाय. देव म्हणालो, म्हज्या परजे म्हजें येवजन तुमकां बुडोवंक न्हय, तुमच्या सक्कड वैरीक ह्या उदकांत बुडोवंक जाय. म्हाका हर एक इजिप्तकारांक म्हाका बुडोवंक जाय, तुमकां सुरक्षीत उतरोवंक जाय. देखून पुरपूर नाकात. जावं पुरो हांव कश्टाच्या दर्या कडेन पावलां, आमकां बुडोवंकची खुशी देवाची न्हय. हांव म्हज्या वैरीक, हर एक म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक देवाक बुडोवंक जाय. समाधानेन वेट एंड सी. सोम्या तुजे मुखार हांव सर पडटा. मगदलाच्या मरयेन तुजे पांय धरूंक पळयले, ते जावना तिका. तोमासान आपडोवंक पळयलें, जावना. हे वैभवी कूड घेवन धांकलेल्या दारांतल्यान तूं भितर येवंक शकताय. म्हज्या आत्म्याचे जायते दारां हांवें धांकल्यान तुका, म्हज्या घरचीं दारां तुका धांकल्यान. पूण पुनर्जीवन पूण जेजू जंय जंय तुका हांवें दारां धांकल्यान, त्या दारांतल्यान तूं भितर ये. आमच्या भुरग्यांची जीं धावेंत आसात तीं तांचे रिजल्टा खातीर राखतात. जीं PUCंत आसात तांकां रिजल्ट फावो जाला, देवाक आमी अर्गां दिवया. आनी जीं PUCचीं भुरगीं तांणी CET बरयल्या आनी नीट बरोवंक तयार करतेत आसात, ही नीट परीक्षा बरोवच्या भुरग्यां पासून आमी मागया. धावेचे रिजल्ट राखच्या भुरग्यां पासून आमी मागया. आमच्या भुरग्यांक बरें इस्कॉल, बरी कॉलेज मेळचे खातीर आमी मागया.
आमी जायतीं कृशिकां आसा हांगा. आमच्या कृशीचेर, आमच्या वावराचेर देवाचे बेसांव मागया. आमच्या शेतांचेर बरो पावस वेळार एकटीन धगीत हांव देव आमकां निवारून दी. आमच्या कुटुंबांतलो वेव्हार दिसपडत्या ग्रासा खातीर आमी करचो वावर, आमचे बिझनेस देवा जेजू तुका आमी समर्पित. देवाचें उतर म्हणटा हांव तुज्या मुखल्यान येतलो आनी काश्यांच्या दाराची फूड करतलो आनी लोंकडाचे आडांबे मोडून घालतलो. जें कितें तुज्या जिवितांत धंकलेलीं दारां आसात, काश्याची दारां, लोंकडाचे आडांबे, सोम्याच्या नांवी आतां आमी मोडून घालया. हळे तुजे मुखार एक दार उगडता. हांवें उगडलेलें दार कोणाच्यानूच दाखोवंक जायना. हांवें दांकलेलें कोणाच्यानूच उखलूंक जायना. देखून सोम्या ह्या घडी म्हाका एक समाधानाचें दार, अभिवृद्धीचें दार उगड. म्हज्या भुरग्यांचें शिकपाक एक बरें दार उगड सोम्या मागा. ही पिडेस्त आसात. देवाचें उतर म्हणटा तुज्या नांवान उलो मारचो सर्वीस पर हांव. तूं उज्यांतल्यान उतरशी जाल्यार उजो तुका ग्रासूंचो ना. तूं उदकांतल्यान उतरशी जाल्यार न्हंय तुका बुडोवंक शकची ना. सोम्या म्हज्या पिडे निमती हांव आर्थीक अडचणेक सांपडलां. म्हज्या आर्थीक अडचणी म्हाका बुडयना जावं. म्हज्या पिडेचो उजो म्हाका ग्रासिना जावं. तुज्या पुनर्जीवनपणाच्या सक्तेक हांव समर्पण दितां. आमच्या पापा पासत मागया. फाटलीं 12 वर्सां पवित्र सभेक समाधानाची, बदलावण्याची जाल्ली. दुबळ्यांचो व्हरतो मोग ताका आशिल्लो. निराश्रितांक ताच्या सांगाता जेवणाक आपयतालो. एक विद्रूप तोंडाचो मनीस आशिल्लो. ताका येदोळ म्हणसरी कोणेय एक तोंडाक किस दिवना. पापा फ्रांसिसान ताका पटलून धरून किस दिलो. पुनर्जीवनपणाची सकत म्हळ्यार तें. मेंटली रिटायर्डेड भुरगीं तो स्पीच दितना धांवन येतालीं. तांकां वेंगतालो, तांचे कडेन उलयतालो, तांकां पटलून धरतालो, तांकां केदींच पयस करिनाटलो. ते धाकट्या धाकट्या भुरग्यांक ताच्या पापाल वाहनार बसून एक रावंड हाडतालो. खंयच्याय पातक्यांक ताणें पयस करूं ना. प्रकृतीचो मस्त ताणें मोग केलो. देखून आज सोम्या तुज्या पुनर्जीवनपणाची सकत, समाधान, खंय जंय झूज आसा थंय समाधान म्हणटालो. तें समाधान आमकां, आमच्या पवित्र सभेक, आमच्या कुटुंबांत आमी मागून घेवया. गवून गीत समाधानान इन नामा क्रिस्त येसुवे समाधानान इन नामा. 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 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ, ಮನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ, ಮನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ, ಮನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ, ಮನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ. ಸಮಾಧಾನ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವೆ समाधान निन्न नाम. समाधान निन्न नाम क्रिस्त येसुवे समाधान निन्न नाम. कुटुंबदी समाधान,
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ, ಕುಟುಂಬದಿ ಸಮಾಧಾನ, ಕೆಲಸದಿ ಸಮಾಧಾನ. ಸಮಾಧಾನ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವೆ, ಸಮಾಧಾನ ನಿನ್ನ ನಾಮ. ಸಮಾಧಾನ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವೆ, ಸಮಾಧಾನ ನಿನ್ನ ನಾಮ. ಸಮಾಧಾನ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವೆ, ಸಮಾಧಾನ ನಿನ್ನ ನಾಮ. ಸಮಾಧಾನ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವೆ, समाधान निन्न नामा. हे सगळे समाधान पुनर्जीवनपणाचे समाधान म्हणजे पुनर्जीवनपणाचे संभ्रम चलयतनाय जायते कडेन इगर्जेंचेर धाड घडली आसा. एका किड्यांत आमच्या देशांत आमचो धर्म पाळूंक म्हाका भें दिसता. जेजू तुजे पुनर्जीवनपणाची सकत सगळ्यांनी भोगिशें कर. जर तुवें सावलाक बदलिलें आमच्या समाजान आजून आनीकय जायते सावल आसात आमकां दग दिवचें. तांच्या काळजांत तो ताळो आयक कशें कर. सावल सावल तूं कित्याक म्हाका दग दिताय. आनी सोम्या हांवें स्विकार केलो तो उंडो म्हणजे तें मास जाता आनी म्हाकाय तें आयक कशें कर. म्हजें नांव कान तूं म्हाका कित्याक दग दिताय देखून म्हाका तुका दग दिवंक नाका. अरे एक दीस तें पुनर्जीवनपणाची सकत म्हज्या कुडींत हांवें बगीचें कर म्हाका सोम्या. देखून ह्या घडये तुजो म्हाका अभिशेक जाय. बापान क्रिस्ताक आत्म्यान मागलो तो मागलोलो आनी ती मागणी तो म्हाकाय दिता. तो बरो समार्यागार गायल्ल्या मनशाक तेलांत मागता तेलांत मागता. सोम्या सतान आनी स्पिरितान जे मागोंक म्हाका तुजें बळ जाय. आमचें झूज मनशा विरोध न्हय. एफेसकारां बरयलें पत्र अध्याय 6 म्हणटा तुमचें झूज मनशा विरोध न्हय. आमचें झूज अंतरिक्षेचे सक्ते विरोध. देखून सैतानाच्या अंतराच्या सक्ते विरोध झुजोंक म्हाका पवित्र आत्म्याचें बळ दी. देवाचें उतर म्हणटा एफेसियन्स चॅप्टर 6:17 पवित्र आत्मा दिता तें म्हणजे देणे म्हणजे देवाचें उतर तुमच्या हातांत थालवार. सोम्या ह्या घडये पवित्र आत्म्याची अभिशेक म्हाका कर. म्हाका बळवंत कर. देवाच्या उतराचो मोग सक्रामेंताचो मोग पवित्र सभेचो मोग म्हज्या काळजांत घाल. पुनर्जीवनपण जेजूची सकत हांवें म्हज्या कुडींत नव्यान बगूंक म्हाका ही मागणी सक्ते बरी जावं दी. देखून पवित्र आत्म्याची सकत आमी आशेवया. दिंबेर सर पडोवन पवित्र आत्म्याचें गीत गावन देवा परत एक पोटी म्हाका पंत्याकोस्ताची सकत दी म्हणून आमी मागया. सगळे आमी दिंबेर सर पडया. देवाचे उतर म्हणटा ते मागणे करनासतना ती रावलेली सुवात हाल्ली आणि समेस्त पवित्रत्वान भरले. ती मागणे करण्याची सुवात हाल्ली आणि समेस्त पवित्रत्वान भरले. अग्निया नाळವಾಗಿ अभिषेक माಡ बन्नी पावनात्मारे ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ.
ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಸರ್ವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಸಹಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. तशेंच आमची मागणी समर्पण करता आसतना पवित्र सभेक बेगीनच ह्या पापा साहेबा बरें बरो दोबळ्यांचो मोग करचो आनी आत्मीक गुंडायान भरलेलो पवित्र सभेक नव्या जिवान भरचो तसलो एक बरो पापा आमकां मेळून दिवन मागून आमची मागणी आमची तेसावां आतां आमी सम्याक भेटोवया आनी समीचे बेसांव घेवंक आमी सर्वान दिंबेर सरपडया. आज थोड्यांची नांवां सांगिल्लीं आसात. ल्हान ल्हान भुरग्यां एका व्यक्तीक स्पायनल कॅन्सर आमी आयकल्लें आसा. सगळ्यांत उडाच काडया. आमी इतलीं जाणां मागता आसतना देव खरेंच आमकां दिता. देखून पुनर्जीवनपणां जेजूची सकत पिडे मुखार केदींच जैते वन जाता ती केदींच चलवाना. देखून आमची पातयेनी आमची हर एक बांदपा सोम्याक समर्पण जिवान जेजूची ती सकत आमचे थंय आमी मागून घेवंक येद्या व्हडा सक्रामेंतां म्हणलें आमी गीत गावया. येद्या व्हडा सक्रामेंताक साष्टांग नमन करुया. पूर्विल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रिती आधार्या. सल्वणवेच्या असतात विश्व्या बावार्ताचे बळ दिव्या. जशे बापा तशे पुताक उल्हासानी स्तुती सा
हसना ससनाक एका ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समसमी नावरता आमेन. येसू मिया जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो पुनर्जीवनपणाचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे फडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सरको. तुजे कुडीच्या आनी रक्तांच्या पवित्र विस्तारांक आमी मान करूंक हांगा दयेन फावो कर. हांगासर दिंबेर सर पडल्या म्हज्या भावा भयणीची त्या सवां तांचे कस तांची पिडा शिडात पळय बापा. तांच्या भुरग्यांच्या शिकपाचेर तुजें बेसांव घाल. ते वावराचेर आनी तांचे खातीर गांवांत परगांवांत वावुरतेल्यांचे रीत तुजी खनवाडायची दिश्ट घाल. जो जी येताय राज करताय सासनच्या सासना. आमेन. जीवन झाला संतस पाव्या पुनर्जीवन क्रिस्ता गीता गाव्या. मरणाच्यो पक्काच्यो सांखळी तुटो समी उठला परम जिवेंत जाऊन. हल्लेलुया 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 जीवन क्रिस्ता जय जय हल्लेलुया. हल्लेलुया 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 जीवन जेसू जय जय हल्लेलुया. हल्लेलुया 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 जीवन क्रिस्ता जय जय हल्लेलुया. हल्लेलुया 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 जीवन जेसू जय जय हल्लेलुया. मुखार पुत्रा सवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां. सांजुता देवा आम्हा बसवत विनंती कर. सचे कृपेनेवरम आमच्या देवा आमच्या मनातले बापाच्या आणि पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. दिव्य